आयतारा बार्देस पियळणा वाठारांतल्या सान जॉन दी बाप्तिस्ट चर्ची लागसार क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन मातयेचें फेस्त मनयलें। गांवच्या दायजा कडेन वळख आनी मातये कडलें नातें तयार करून दिवपी म्हळ्यार हें मातयेचें फेस्त। पळयात मातयेच्या फेस्ताचो खाशेलो रिपोर्ट। तर आयज आमी आसा सैमान नटिल्ल्या गांवांत पिळण बार्देस ह्या गांवांत पिळण म्हणटा ते वर्सान वर्स मातयेचें फेस्त एक आगळी वेगळें फेस्त म्हणटा ते मनोवपाची एक परंपरा आसा। गांवच्या दायजा कडेन वळख करून दिवपी मातये कडेन एक नातें जुळोवन दिवपी हे एक फेस्ताची वळख जावन आसा। पयलीं पिळण म्हणटा ते कुमाराचो गांव। हांगासर कुमार मडके करताले आनी खूब तरेच्यो मातयेंतल्यान कलाकृती करताले। पूण हांगासर प्लेग जालो आनी स्पॅनिश फ्लू 17th सेंच्युरीन 17th सेंच्युरी स्पॅनिश फ्लू म्हणटा तो सगळे जगभर हो पॅन्डेमीक लागलेलो। तेन्ना पिल्यांचे लोक हांगासरल्यान एका पॅन्डेमिकाक लागून दुसऱ्या गांवांनी शिफ्ट जाल्ले आनी मागीर कांय वर्सां उपरांत जेन्ना फ्लू हो म्हणटा तो लो सोंपलो तेन्ना हांगासर हे फुतार्दो फॅमिली म्हणटा ते ह्या फुतार्दो फॅमिलीन हो गांव परत वसयलो आनी हेजी एक यादस्त म्हणून वर्सान वर्स हांगा मातयेचे फेस्त घडोवन हाडटा। हांगासर हे फेस्ताक रिलिजियस सिग्निफिकन्स कांय ना, फक्त दायजा बरोबर आपली वळख करून दिवपी हे फेस्त जावन आसा। गोंयचो फेस्तकार मॉरेल्स फर्नांडीस हो हेजो क्युरेटर जावन आसा आनी हांगासर तुमी पळयात हिंदू जावं क्रिस्तांव नाचत गायत ट्रेडिशनल डान्स करीत ह्या फेस्ताचो घोस काडटात। गोमंतक टीव्ही खातीर पिळणच्यान समीप नार्वेकार।